शुक्रारा मडगावच्या रवींद्र भवनात सर्गेस्त माधवी सरदेसायांच्या पुण्यतिथी निमतान कार्यावळ जाली। तांच्या पुण्यतिथी निमतान आयच्या संदर्भान ओपिनियन पोल गोंय कितले आमचे जाला ह्या विशयाचेर परिचर्चा आयोजित केल्ली। चर्चेन पराग परब, मारिया रॉड्रिगीज, हनुमंत चोपडेकर, प्रज्वल साखरदांडे, युगांग नाईक आणि प्रशांत नाईक हांच्यांनी वांटो घेतिल्लो। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। Always evolving and you have to construct a history. History is always constructed. आयची परिस्थिती घेऊन आम्ही हिस्ट्री कन्स्ट्रक्ट करतात। जसे पराग बाबान सांगले तसे हनुमान बाबान सांगले की जे मुद्दे मांडले ते हनुमान बाबान सांगले की मान्य ना, बट वॉट एव्हर इट इज, आज जर आम्ही ओपिनियन पोलाचेर उलयता की आम्ही खंय आसा, आम्ही जर आज कितें केला, जर आमच्यो जर चुको खंय आसा की वी हॅव फेल्ड टू गिव अ पॉलिटिकल मिनिंग टू द पीपल्स मुवमेंट। आमचे गोंय आमचे जाला, ओपिनियन पोला वेळार घोषणा दिताले आमचे गोंय आमकां जाय, ते आमचे गोंय आमचे जाला आनी जावंक ना जाल्यार आमी लेखक विचारवंत वावुरपी ताका जापसालदार ना। On this occasion, especially on 22nd December, a day when she left all of us, leaving a huge void in our personal life and also academic and literary domain, I have a mixed feelings. But even then, I feel a little lighter in the sense that we are dealing with an important topic which was very close to Madhvi, which is Goan identity. I largely talk about two things. One, the notion of identity, how we look at identity in popular and academic domain in the first part, and in the second part, I'll talk about Goa's political economy. How capital has been influencing Goa's elections since 1960s till today. Wide protests taking place. सरकाराचेर एक राग उक्तावपाक जाय, तो म्हणल्यार ताणी हे ओपिनियन पोल म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट इव्हेंट गोंयच्या इतिहासान जर आसा तो ओपिनियन पोल, गोंयच्या अस्तित्वाचो एक प्रश्न त्या वेळार 16 जानेवारी 1967 ह्या वर्सा आमच्या गोंयकारांनी सोडयिल्लो आनी ताजे हे 12 वर्स म्हणल्यार गोंय सरकारान एकूय प्रोग्राम करूना। इवन 16 जानेवारी 2017 ताणी एक एड सुद्धा घालूना, कितें म्हणजे खंयच्याच हातून आमकां सरकारा कडल्यान कितेंच ओपिनियन पोलाचे हे दिसती पडना। 1920 वर्सा अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीन नागपूरच्या अधिवेशनात एक ठराव पास केलो ब्रिटिश इंडियाच्या अंतर्गत काँग्रेस कमिटीन की फुडाराक भाषावार प्रांत रचना जातली आणि भाषेवयल्यान राज्य निर्माण जातली। ब्रिटिशांनी जी राज्य व्यवस्था केली आसा ती आपल्या व्यवस्थे खातीर केली आसा। आमच्या लोकराज्या भितर भाषेक धरून राज्य जातले, लोकांच्या भाषेंतल्यान लोकराज्य जातले। दुसरी महत्वाची गजाल म्हळ्यार 1935 वर्सा प्रांतीक विधानसभाच्यो वेंचणुको जाल्यो, तातूंत जे वेगवेगळे मद्रास, बॉम्बे वा कलकत्ता जे वेगवेगळे प्रांत आशिल्ले ब्रिटीश इंडियाच्या अंतर्गत ताज्यो वेंचणुको जाल्यो, ब्रिटिशांनी कांय सवलती दिल्यो आनी तातूंत सुद्धा अशे तरेचे ठराव जावपाक लागले वेगवेगळ्या सरकाराच्या अंतर्गत की भाषेवयल्यान राज्याची निर्मिती जातली म्हणून। आयच्या तारखेक गोंया भितर जे भायलो गोंयकार आसा तातूंतलो बहुतेक जाणांनी अजून पर्यंत वोटिंग आपल्या राज्यांत दवरला। तांणी जर ते सगळ्यांनी जर हाडली जर जायत जाल्यार ते जवळ 35-40% कडेन पावतले। बहुतेक तालुक्या भितर आमी ऑलरेडी सुटिल्ले आसात, गेल्ले आसात, भायर गेल्ले आसात। सो म्हाजे दृश्टीन आमच्या सगळ्या मुखार एक गहन प्रश्न सगळ्या मुखार एक प्रश्न हो की आमी हो इन्फ्लक्स जो भायल्यान येता तो कसो पळयतले।